आयच्या मिसांत आमी संपलेल्या बेर्नार्ड डिकॉस्टाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या पासून ह्या मिसान मागुया. आयज वाडदीस संभ्रमतात तांचेय पासून आमी मागुया. ग्रासन आफोन्स, मारिया रॉड्रिगीस आनी जेनिफर फेरांव तो तांचेरूय देवान सुभां आशिर्वाद घालूंक तांचे पासून ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू वाट सोत आनी जिवीत आपूण म्हूण सांगता आनी हें सोत उचारूंक बापान दिल्लें जिवीत भोवतेन जिवंक आनी बापाक साक्षी दिवंक तो आयला. आमकां देव आपले म्हूण विचून काडटा, सोद सुचयता, शिकयता आनी स्वताचे गवाय जावंक आमकां धाडटा. हुस्कोताय नाजालेली चुकी भोगसूंक देवाची काकुती कोलो मारुया. हांव पत्की सर्वोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागयो सदां संकवार करीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्रदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक भोगूं. आमेन. सर्वेस्परा तुझे पुरजेचे अपराध बोगोस आमचे हुस्कोतायेक लागून पातकांच्या पानपासांतली आमी संपटल्या तांतली आमकां कोंवाळ लायन सुटय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव देशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. जेरमियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आखांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मुस्कोऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें घोट्टान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यांव आनी ताचो सूद घेतल्यांव. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा.
म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलों आनी ताका ते सोकला पडटले. आपूण हारोवले म्हूण ते लोजयेन भरतले. केदी लॉज सदां तोपपाची विसरून वचो तसली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां. सर्वेस्पराक गायोनां करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नोसत्या मनशांच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सगळीं म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें खट. म्हजो सुरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो धाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाचीं लारां सोरभोंवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकल्यांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांत सून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सुम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ओय तुका जेजूक फातरांक ज्यो देवानी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां म्हळें, बापाचे पौदबीन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्यां मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेवानी ताका जबाब दिलो, बरे कोरणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपुणूच देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून वचो. म्हणटूच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोन्यो करिना जाल्यार
तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास दिवनात, त्या कोन्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक ओदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताल्यात, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. हांव पयलीं जॉर्दानाक पोलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणट्यांनी ताचेर शिंयोवन मोडे. जोवान कसलीच कुणाक करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. म्हजे मोगाळ भावा भयणो, जोवांच्या 14व्या आवेस्वरान सोबी फुडें जेजू म्हणटा, हांव वाट, सत आनी जिवीत. आनी जोवांच्या 18व्या आवेस्वरांत पिलात जेजू लागीं विचारता, तूं राजा? तेन्ना आपूण राजा म्हणटो ताका स्पश्टपणी सांगता, ह्याच खातीर हांव जल्मलां आनी ह्या संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवपा खातीर. आनी सत तो उलोवंक भियेना, फाटीं सरना. आपणाक स्वता खातीर मरूंक पडटलें, आपणाक दुमाळो त्रास दितलेत हें सगळें तो बेस बरें जाणा. तरी पूण आंग सोडिना, स्वताक गोवाय दिवंक आनी स्वता खातीर आपलो जीव संकुश्टान घालूंक जेजू सगळीं पावलां मारता. आनी चड शेवटी ह्या स्वताक गोवाय दिवपा खातीर तो कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. जेजून सत उचारलें, सत आमकां शिकयलां आनी स्वताचे गोवाय जावंक आमकांय विचून काडल्यात. तर सत पुस्तकांतल्यान पयसबेचे शिकवणेंतल्यान उक्तें जाता तें शिकुया, ताचेर लक्ष घालुया, तें नियाडुया, मनान काळजान घडोवया आनी जिवितान आपणावया. आनी तेन्नाच की आमी स्वताचे साक्षी जातले. जावं चिंतनांनी आमचें चिंतप सत तेंच जातलें, आमचें उलोवप सतूच आमी उलयतले. फोटी वांगडेपण फुटोवप हें सगळें सोडटलें. आनी हे भाशेन आमी जेचे नीज गोवाय आनी स्वताचे साक्षी जातले. हेंच करूंक आमकां काळजी आनी घोटाय आमी सांतल्यान मागुया. बेटोन आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. Thank you.
म्हज्या बाबलीन म्हजें आनी तुमचें मिसाक उलयदान सर पोत विदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मनान तारी वयलेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन काकुत्सारा देवा तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून ओ योन तुका फावो ते पोरीं भेटूंक आमकां कुरपा दी तातूंत सदां वांटो घेवन सस्त्याची चडवण आमी जोडीशी कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पद वेदारा आनी सस्नच्या देवा सर खाली आनी सर थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमची कुडीक आमी दणबूण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं सासणेची नाम आमकां दिताय त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही निळी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सुसूंक बीचचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनच्या बसत तें वारुतले हे म्हज्या उगडसाक करात भावार्थाचो भूतपूर्व
बापा जच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अच्छी बिताचो उडो आनी सदभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमा सदर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे स्थगितींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागीर मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सरकाय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या सर्वधन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासना. आमच्या संडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदकाक दिन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तीची आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावुरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती. वाट सोत आनी जिवीत म्हणटलो जेजू आपली वाट दाखयता आनी सोत उचारूंक परगटूंक ताचे गोवाय जावंक धाडटा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पितृचे म्हाका पळोवना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
एक तुझी आज्ञा आमकां जेजूक आमच्या काळजांनी शेवता गायन गावया. D9 पान 1 D9 पेज 51. प्रार्थूया.
मोगाच्या बापा, जेवच्या कुळीर रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी चड पोदविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. शेवटाचे गायन गावया. टी 16 दुखेस सावय दुखा बोरीत पान 209 T 16 पेज 209. Today, 6 o'clock.